उदेंतीची आमी सुमकून गुड्या रस्त्यांनी वाटता बेथलेमाची भेट करूंक रायांची तारावो असुर्याच्या वर्सुबायेन परजळच्या वाटता खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सगळीच्या तारावो असुर्याच्या वर्सुबायेन परजळच्या वाटता खंय आमकां पांय बाळकास शित्या सगळीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. भावनो भयणीनो, आज आमी सोम्याच्या आप परगटण्याचें फेस्त संभ्रमता. सांप्रदायीक रितीन आमी त्या गरायाचें फेस्त म्हणटा, पूण ते गरायाचें फेस्त न्हय, क्रिस्तरायाचें फेस्त. ताच्या आप परगटण्याचें म्हळ्यार आपणाच्या विशयान ताणें परगट केलें, आपूण कोण म्हणून ताणें आमकां कळयलें त्या दीस. हे तेगराय उदेंतीतावन मस्त एक्सपेक्टेशन्स तांच्या मतींत आसली. हो राय कोण? व्हडल्या पदवेचो, व्हडल्या प्रतिश्ठेचो, पयशांचो, पाशांवाचो व्हडलो राय अशें म्हणून त्या रायाक पळोवंक ते आयिल्ले. पूण हांगासर पळयतना कोणाक ताणें पळयलें? हो राय एक ल्हानशें बाळशें, कसलीच पदवी ना, कसलेच पयशे दौलत ना, कसलोच पाशांव हांकार थंयसर ना. धाकटुलें बाळशें. हें धाकटुलें बाळशें सगळ्या संवसाराचो राय अशें म्हणून तांकां कळीत जालें. आनी ताची वाट ती कुर्साची अशीर वाट. आपणाकच खाली करन कुर्सार तसोच जीव अर्पून आमकां सुमेस्तांक सालवार करची ताची वाट ती तांकां कळ्ळी आनी त्या वाटेन ते फाटीं गेले. कोणागी पळोवंक आयिल्ले, कोणागी आतां पळोवन दुसऱ्याच वाटेर ते फाटीं गेले. तें पंतावन आमकां सुमेस्तांक एफिफानी सोम्याची आप परगटणी ताणें परगट केलां. कित्या खातीर? आमी सकडांनी आमकांच परगट करूंक, आमी सोम्याचे शिस, आमी तेच वाटेन चलचे, न्हय दौलते फाटल्यान, न्हय ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान, न्हय कोणाय मनशा व्यक्ती फाटल्यान, ह्या फिलॉसॉफी तत्वशास्त्रा फाटल्यान, बदलाक सोम्याच्या ह्या कुर्साच्या अशीर वाटेन चलून सालवासावन जोडचे आमी सकड म्हणून आमी परगटीचे अशें म्हणून सोम्या आशेता. आनी त्या खातीर आमी हांगासर ह्या जेजू बाळकाच्या पांयां तळा आयल्या. तेंच पंतावन तो आमकां सकडांक दिता. ताणें परगटलां, तो कोण म्हणून आमी ताचे शिस म्हणून त्याच वाटेन चलचे, ताचे खाशेले भाव भयणी अशें म्हणून आमी परगट करूंक आसा. तें पंतावन सोमी आमकां दिता आसतना जायत ते पावटी आमी ह्या राज रस्त्यार चल्ल्या. सोम्याक आमी सांडला, आमी आमचेच वाटेन गेल्या. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबा जिवितांत एकवट नासतना, शांती समाधान नासतना, एकामेका बक्षी नासतना, दवलातेन गर्वान हांकारान आमी भरल्या आनी सोम्यातान पयस केल्या. आमचेच काय आमचें उणेपण वळखून घेवया, सोम्यातान बक्षाणें मागया, नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. कलत्या काळजान आनी कलत्या मनान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वज्ञ देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, मुसलमान हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. ह्या पसत पाकिस्तान संपवार रे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची सर पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर,
वागून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रायाक सर्वोदेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र त्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परजांक तुजे एकल्याच पुताची वळख करून दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेन मुखामळ रूप पळोवन निरंतर आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उठ पडचलीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजे पडचलता पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या पडचलाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळी एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हाडीन बसोवन हाडटात हे पळोवन तूं पडचलीत जातली तुझे काळीस उठतले आनी रुंद जातले कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिद्यानाची आनी एफाची तारून करी भांगर आनी दूंप हाडून शेबातावन सगळी येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोत्तर सर्वराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोत्तर सर्वराष्ट्रा देवा नीतिवन फैसला चिंदणे तुझ्या रायाक पाठ देव कुवर जावन असलेल्या ताका
ज्ञानीत करचो अधिकार दी अशी तो तुझे परची नीतीन सांभाळू दुबळ्या धाकट्या न्याय नीती कालसलो वरू तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर पडतात राष्ट्रा ताच्या दिसांनी ज्ञानीत प्रतिसा संद्री मासास शांती शेकांशीक बाळवू तू एका दर्यात दुसऱ्या दर्या पर्या युप्रिटीस नयता प्रितुमेची अंत पर्यंत रासवर सलो तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर पडतात राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेश्वरा सर पडतात राष्ट्रा सांब पावलोन एपेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावां भयणीनो तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत हांवें आतां संक्षिप्ततारान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवन धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला वस्त तो गूट सुवार्ते मार्फत जुदेवा समेत हेर जातीची देवाच्या दायजाची 6 वारिस्तारां तीन तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजू ती देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली देवाचे उतर हे देवाचे उपकार Alleluia, Alleluia, Alleluia. उदिले ते ताचे निकीत आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वे स्पोट तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे आसो माते वापर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जुदया प्रांताच्या बेथलेहम शहरांत जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतालो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा उदेल्ले ते ताचे नेकेत आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेथलेहम शहरांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहमा
जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तू बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे थावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायलाक मुजे परजेक सलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेतना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेताले ते आनी शेकी बाळाक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक तांचे आवय मरिये सांगाता देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दुंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदी सरशी तांणी पाटी बसनये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देखून बसा. म्हजे मोगाळ पावून आनी बरी आमकां सगळ्यांक बागेवन जावंक आपयला आनी बागेवनपणाची रीती आमकां सोम्यान सांगून दिल्या. ती बागेवनपणाची वाट जेजून दाखयल्ली कुर्साच्यो शिरवाट. बागेवनपणाची वाट माया मोगाची वाट. ती बागेवनपणाची वाट हेरांक बोगसूंची, हेरांचें बरेंपण पळोवन आपणाकच खाली करची, ती विरक्तपणाची वाट. ते वाटेन आमकां चलोवंक सोम्यान आपयला आनी आपुणी तेच वाटेन चलचो देव म्हणून ताणें आज त्या ज्योतिशांक आपरगटणी केली. ह्या आपणाचीच वळख तांकां करून दिली आनी ते वाटेन चलोवंक ते फुडें गेले. भोवून बिडीनो आमी ही वाट कशी चलची ह्याच काणी येता न्हू. 5 हंत आमकां थंयसर दाखयल्ले आसात आनी ह्या 5 हंतांनी आमी केदोळा चलता तेदोळा आमी जेजू बरी जावन आमचीच आपरगटणी, आमची एफिफानी आमी करयेत. जेजू आज ताची आपरगटणी, ताची वळख आमकां दिता. आमी ताचे बरी जावन आमची वळख हेरांक दिवंक, आमी सोम्याचे शिस्त म्हणून हेरांक दाखोवंक. तुमच्या मोगाद्वारी तुमी म्हजे शिस्त म्हणून दाखया म्हणून सोम्यान आमकां सांगलां. आमी ह्या हंताक कशें पावचें, ह्या मोगाच्या, विरक्तपणाच्या, बोगसण्याच्या वाटेन आमी केदाळा चलता त्या वेळार आमी सोम्याचे शिस्त म्हणून दाखयता. आनी तें करूंक हांगासर ह्या काणयेंत 5 हंत आमी पळयता आनी त्या 5 हंतांचेर थोडो नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें हे तेग ज्योतिशिया, तेग विज्ञानी, हे तेग राय, ते कितें करतात, ते वयर पळयतात. आमकां आमी ल्हान आसतना आमकां सांगलां सकला पळोवन चलपता, वयर पळयता कित्याक म्हणून न्ही गे. वयर पळयल्यार आमी पडटा, आमी सकला पळोवन चलचें सोमा. पूण अत्मीक रितीन पळयतना आमी केदाळे वयर पळयचें. वयर पळोवचें म्हळ्यार कितें, वय देव आमच्या लागीं उलोवंक सोदता. देव आमकां हर एक घडये, हर एका वाटेन, हर एका व्यक्ती द्वारे या हर एका गणिता द्वारे कितें सांगूंक सोदता. ताका कान दिवचें. आमच्या अत्मीक जिणेंत आमी जागे रावचें, चतूर रावचें. आमी केन्नाच न्हिदोन पडचें न्हय. चोर राय वसंत काळार झुजोंक वेच्या वेळार
दावीद राय घरा न्हिदून पडलो आनी त्या वेळार ताणें पातक केलें. ते आपोस्तल गेत्सेमनी म्हळ्यार न्हिदून पडलेल्या वेळार जेजून तांकां जाग येयला आनी म्हळें जागे रावा, कित्याक म्हळ्यार तुमकां तुमचो दुस्मान केदाळा धाड घालूंक घेता म्हणून कळीत ना. वय आमी आत्मीक जिवितांत केदाळे चतूर रावचे, वयर पळोवन रावचे म्हळ्यार जागे रावचे. ते जागे रावले आनी त्या देखून त्या तेगान ज्योतिशांक मात्र ते तारून दिश्टीक पडले, उरल्यांक दिश्टीक पडोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार उरल्यांनी वयर पळोवंक ना. ते सकड आमचे बरीच सकलाच तांच्या साद्या जिविताचेरच तांची दिस्त आसली कोणना. तांचें सादें काम करूनच ते रावले. देवान दिवच्या त्या विशेष संगतेक या त्या विचित्रांक त्या विशेष घडितांक तांणी पळयलें ना, देखलें ना आनी त्या देखून ते तार या ते नेकेत तांकां दिश्टीक पडले ना. बरें दोळे उक्ते करूनच रावल्यार पुरोगी, वयर पळोवनच रावल्यार पुरोगी. पयत पुस्तकान सांगलें आसा तुमी कित्याक वयर पळोवन रावल्यात. गलिलेच्या मनशानो वसा सुम्याची सुवार्ता परगट करा. जेजू सर्गार चडलेल्या वेळार हें एक वाक्य थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. तुमी कित्याक वयर पळोवन आसात, वयर पळोवन आसल्यार पावना. हे तेग आपोस्तल आनी एक पोवटी आनी एका गुड्यार आसले. जेजू रुपांतर जाल्ल्या त्या गुड्यार आनी ते जेजूकच पळोवन आसले. आनी पेद्रू म्हणलो आमी हांगाच रावया, बरें हें जाता हांगा. आनी त्या वेळार जेजून कितें म्हळें ना, सकला देवया, वयर पळोवन रावा नाकात, आमी सकला देवचे, वयर पळोवचे सकला देवो न्ही गे. सुमी केदाळे कोणाक तो विंचता, कोणाक ताचें दर्शन दिता, कोणाक ताचो मोग दिता, कोणाक तो ताची वळख करून दिता, तांकां सकणांक तो धाडटा. तक्षण तो तांकां धाडटा. खाली म्हण एक मिसावन दिवन वचा म्हणून तांकां धाडटा. वय आमी वयर पळयचे, वयर पळोवन जाल्या उपरांत कितें केलें ह्या ज्योतिशांनी, तें दुसरें मेळ तांणी तांची ती आशा कार्यागत केली. ते कार्याक देवले. आशा मात असल्यार पावना. ती आशा आमी आमच्या कार्यांनी कार्यागत करूंक आसा. ते कामाक देवले. पळया ह्या दिसांनी आमकां पयण करूंक लाभ. थोडे फुडें आमच्या लागीं कारां आसात जावंक पुरो, बसार येता, ट्रेनार येता, थोडे फुडें आमी विमानार एका जाग्यातून आनी एका जाग्याक किणां भितर वचून पावता. पूण आदल्या काळार पयण तितलें सुलाभाचें न्ही, भिरांतेचें. थोडी फुडें पयण करतना ते व्हील बरोवन येताले खंय, तांचे आस्तानी सकड बरोवन दुसऱ्यांच्या नांवार बरोवन ते वेताले. कित्याक म्हळ्यार पाटी येवनचो संभव नासलो. तितली कश्टांची ती वाट बसांकारांनी कांय नासली. थोडी फुडें खरी आसली, खऱ्यार वेतली, या जानवरांचेर तांणी पयण करचें आसलें. तसलें एक कश्टांचें पयण ते धरतात. ही एक काणी, पूण त्या काणयेच्या फाटल्यान जायतीं लिसांवां आसात. आनी हे एक अपुरबाचें लिसांव ते कार्याक देवले. तें तारून ताणें तारूनय तें तार या नेकेत ताणें पळयलें. तें पळोवन तक्षण ते कार्याक देवले आनी ते भायर सरले जेजूक भेटोवंक. वय भोवन भयणो, आमची आशा आमी खरी एका दिसा कार्यागत करचें. आशा मात्र आसल्यार पावना. ती आशा आमी करण्यांनी कर्ण दाखयचे. जायते निर्धार करता नव्या वर्सा दिसा. ह्या खंयच्याय एका स्पेशल घडीत आमच्या जिवितांत घडटा आसतना त्या वेळार आमी कितें करता, निर्धार करता, निचेव करता. कांय परी नवें साव करया म्हणून रेजोल्युशन्स घेता. पूण ते थोड्या काळाक मात्र न्ही गे. आमी पर्सिवियर जायना. तिरासण ना आमचें थंय. जायते फावटी आमी अस्कत सैमाचे आनी त्या देखून तिरासण आसतना हे निर्धार पोंताक पावना. पूण हांणी हो निर्धार केलो मात न्ही, तो निर्धार कार्यागत केलो. या तो निर्धार कार्यागत करूंक तांणी हें पॉयंट धरलें. बरें, ते फुडें गेले. फुडें येताना कितें जालें, थंयसर एक आडखळ. वय बरें करता येतेच ना, केदाळाय तुका आसात 1000 विघ्नां. बरें करूंक तितलें सलीस न्ही. बरें करच्याक सगळ्या पाटी दामून दवरतात, मुखार वचूंक सोडनात न्ही गे. जायते फावटी टिका करतात, जायते फावटी आडपाय दितात, जायते फावटी तुजे विशयान पाड उलोवन तुजें नांव पाड करतात. तुका मुखार वचनातल्या बरी पळयतात. कित्याक म्हळ्यार तूं आमच्या बरीच राव, हांगाच राव, तूं कित्याक मुखार जावताय, तूं कित्याक बरें करना, तूं व्हडलो जण म्हणून दाखयताय. वचनाका, आमच्या बरीच राव, आमी सकड हांगाच रावया अशें म्हणून आमची समाज आमकां सांगता. जायते फावटी बरें करतना आमकां आडखळ येता. तसली आडखळ ह्या ज्योतिशांक लाभली न्ही गे. त्या हेरोदेच्या रावळेराच्या
त्या जाग्यार ते पावतना ते नेके तांकां दिश्टीक पडना, ते राया सरशी येतात आनी तो खोटो राय, तो ह्या बेतलेमान जल्मल्लो राय न्ही, पदवेक प्रतिश्ठेक पाशावाक आनी ह्या संवसाराच्या आशा पाशांक लोबदल्लो तो राय. आपणा कोणूय विरोधी आसूं नजो, आपणा बरी आनी एकलो राय आसूं नजो अशें म्हणून तो चिंता आनी ताच्याच तेका पुतांक ताणें दिवशी मारलें खंय आनी बाळकाचो संहार केल्लोय ताणेंच. तसलो एक कठोर राय हो ह्या ज्योतिशांक एक व्हडली आडखळ जाता. तरी आसतना ते तांचे पॉयंट रावून फाटीं वचनात, ते फुडें येतात आनी फुडें येतना तांकां तें नेकेत दिसता. म्हळ्यार आमी केदाळ आमच्या जिणेंत तिरासाण सांबाळना, आमचे निर्धार कार्यागत करूंक आमची सगळी सकत वापरून फुडें येता, त्या वेळार देव कृपा दिता, देव आमकां वाट दाखयता, देव तसो उजवाड दाखयता आनी तो उजवाड आमकां मुखार व्हरता. थोडी फुडें देव आमची भावार्थाची परिक्षा करता, आमकां ह्या डार्क टनल म्हणटा ह्या अंधकाराच्या सुरंगांतल्यान व्हरता. त्या वेळार आमकां कांय उजवाड दिसना, आमच्या आत्मीक जिवितांत संतोश आसना, आमच्या आत्मीक जिवितांत आमकां फुडें वचूंक जायना, आडखळ्यो जायत्यो मेळटात. आनी त्या वेळार आमी कितें गरजेचें? निराशी जावचें न्हय, पाठिवेचें न्हय, आमी भावार्थान घट रावून सोम्याचेर तीर बरोवन वचून आमी फुडें वचचें. त्या वेळार आमकां तो मुखार वाटेर भेटता, तो आमची भावार्थाची परिक्षा करता, आमचेर कश्ट येवंक तो सोडटा आनी त्या वेळार आमी तिरासाणेन रावून फुडें वचचें. तशेंच केलें ह्या तेका ज्योतिशांनी. सू तें मेळ जेजूक भेटलें आनी जेजूक भेटून ताणें कितें केलें? तांचे लागीं आसलें सर्वस्व ताणें तांकां जेजूक समर्पिलें. बऱ्यांतलें बरें ताणें व्हेल्लें. भविश्यात ह्या वेळार भांगार धूप आनी रक्तां बळ भोव उत्तीम काणीको आसूंक पुरो, ह्या त्या वेळार मेळच्यो मोलादीक वस्तू त्यो जावंक पुरो, त्यो वस्तू ताणें व्हेल्ल्यो आनी त्यो वस्तू ताणें सोम्याक समर्पिलें. बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दी. सोमी केन्नाय तुका उणें करचो ना. भावार्थाची वाट आमी समकत आसतना सोमी आमच्या तावन कितें विचारता? कांयपुणी विचारता. थोडी फुडी सोम्या आपणाच्या जिवाचें बलिदानूच विचारलें आसा. सांता भक्तां कडेन आमी तांची जिणी पळयल्यार जायत्या सांता भक्तांक सोम्यान जायते कश्ट धाडले आनी थोडी फुडी तांच्या जिवाचेंच बलिदान विचारलें. सॅक्रिफायस करूंक सांगता. आमच्या कुटुंबांत ती अवघडां घडटात, आमच्या मोगाची मनशां आमच्या तान पयस वतात, आमच्या जिवितांत ती अंधकार येता, जें कितें बऱ्यांतलें बरें आमचे लागीं आसा तें सोमी काडून व्हरता. जोबाच्या जिवितांत अशेंच जालें न्ही गी, ताचे लागीं आसलें सकट सोम्यान व्हेलें, पूण ताणें कितें म्हळें? हरशिल्लें जावं सोम्याचें नांव न्ही गी. सोम्यान दिल्लें, सोम्यान व्हेलें, हरशिल्लें जावं ताचें नांव. ह्या तेगा ज्योतिशांनी तांचे लागीं आसलें अपुर्बायेचें जें कितें तांचे लागीं आसलें त्यो काणयो तांणी सोम्याक समर्पून दिल्यो, बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दिलें. बेळशेल्लें, करपाल्लें, आदल्या दिसाचें ह्या आमच्या लागीं उरिल्लें तें तांणी दिवंक ना. तांणी बऱ्यांतलें बरें सोम्याक दिलें आनी त्या देखून तें सोम्याचें बेसांव घेवंक पावलें. भोंवून बिणीनो सोमी आमचें तावन बऱ्यांतलें बरें विचारता. जें कितें आमकां दिवंक कस जाता, जावंक पुरो आमच्याच मनशांक, जावंक पुरो आमच्या वेळाक, जावंक पुरो आमच्या संपन्मुलांक, जावंक पुरो आमच्या देण्याक. ती देणी आमची न्ही, आमचें जिवीत आमचें न्ही, तें सोम्याचें. सोम्यान आमकां दिल्लें तें आमी केदाळ ताका फाटीं दिता, दोडत्यान तो आमकां बेसांव दिता. त्या भावार्थान आनी बऱ्यांतलें बरें तांचे लागीं कितें आसलें सोम्याक अर्पिलें, सोम्यान ताका बेसांव दिवन फाटीं धाडलें. हें सौतें मेळ आनी निमाणें भोंवून बिणीनो थंयसर सांगलां आनी तोच विशय ह्या फेस्ताक आमी विंचला. ते दुसरेच वाटेन फाटीं गेले. सोम्याक मेळिल्ल्या उपरांत त्याच वाटेन ते फुडें गेले नात, दुसऱ्याच वाटेन ते फाटीं गेले. आतां खंयची वाट? ती वाट हांवें येदोळस तुमकां प्रस्तावनांत सांगली. ताच्या मोतयेंत एक राय आसलो, पूण आतां ताणें देखलो दुसरोच राय. तो पदवेचो राय, प्रतिश्ठेचो राय, व्हडल्या अब्बाराचो दळभरांचो राय, व्हडल्या रावळेरांत जीवन आसलो राय. अशें म्हणून तांची दिश्ट आसली जावंक पुरो, तांचें चिंताप आसलें जावंक पुरो, तांचो मनोभव आसलो जावंक पुरो. त्या देखून ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो तांणी हाडिल्ल्यो. पूण तांणी पळयलो कोण राय? तो ल्हान बाळशें, अस्कत बाळशें, कसलोच प्रभाव, कसलोच अब्बर आनी हांकार नातलो राय, दुबळ्यांचो दुबळ्यो जाल्लो राय. आनी त्या रायाचें मी सांगूंक आसलें फुडें तें आमकां कळीत जातलें.
तो राय कुर्सार मोरसो राय कश्टांच्या त्या नालिसायाच्या मरणा निमती आमकां साल्वसां हाडसो राय ती ताची वाट खालपणाची वाट विरक्तपणाची वाट खंयचीच आशा या अत्रेक नासली ती वाट त्या वाटेन सोमी समकलो ती वाट तांकां कळ्ळी बहुशा देवान तांकां तो उजवाड मतीक दिलो आनी ती वाट ते समकले ते जेजूचे शिश्य जाले हे पांचवे मेट या पांचवंत केदळ आमी दुसऱ्याच वाटेन जेजून दाखयल्ल्या त्या कुर्साच्या उशीर वाटेन चलता ते वाटेन चमकता ताच्या बरी खाल जाता ताच्या बरी ल्हान जाता ताच्या बरी आमी कांच आमी विसरून आमची देणी आमची बेसांव सोम्यान दिल्ली आमकां कुरपा आमी हेरांच्या बरेपणाक करशिता त्या वेळार आमी दुसरेच वाटेन चलोवन त्या पवित्रपणाच्या शिखराक वचून पावता तें पण तावान भोवन बिडिनो ती आपरगटणी आमी आज समरोमची आमची आपरगटणी जावंक आसा सोम्याची जाल्या ती आमी समरमता पूण आमची केदाळ समरमची आमकां सगळ्यांक बागेवनपणाक आपयला आमकां सगळ्यांक त्या सोम्याच्या मोगांत रावंक आपयला आमकांय त्या क्रुसाच्या अशीर वाटेन चलोवंक आपयला तर आज एक निश्चय करया आमी जेजू बाळकाची भक्तिका ह्या मिसान भाग घेवची सोम्याच्या आपरगटणी समरमची आमी ती आशा दवरया ती आशा दवरून केदाळ वयर पळोवया सोम्यातान आमकां कितें संदेश मेळटा तो आमकां कितें सांगता ताची आज्ञा कसली ताची वाट कसली ती पळोवनूच रावया त्या वेळार तो आमकां उजवाड दितलो तो आमकां ती नेकेत्र दाखयतलो आनी तें नेकेत्र पळोवन आमी कार्याक देवया कितें सोमी सांगता तें करूंक प्रयत्न करया आमी करता करता आसतना तो सोमी आमकां चडीत कुरपा दिता हें समजून घेवया आनी त्या उपरांत आमकां जायत्यो आडकळी मेळटल्यो मोग करूंक सलीस न्हय बोगसूंक सलीस न्हय सेवा करूंक सलीस न्हय आमकां खाली करूंक सलीस न्हय जायते कश्ट आसात वय ह्या विज्ञान वरांचेर ह्या आडकळींचेर आमी जैत व्हरया आनी फुडें आमच्या लागीं आसलें बरें अंतलें बरें आमचेंच जिवीत सोम्याक समर्पण दिवया आनी निमाणें हे वाटेन सोम्यान शिकयल्ल्या त्या कुर्साच्या वाटेन चलया त्या वेळार आमी बागेवन जाता त्या वेळार आमची आपरगडणी जातली आमी ताचे खरे शिस म्हणून संवसाराक कळटले तसलें भाग आमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन आज आमी खासदारी जोड्यां पासून मागता तांच्या जिणयेंत ही कुर्साची वाट ती चलोवन आमकां सोमेस्तांक देख जावन दीत म्हणून आमी मागया आमेन उबी रावया आमचो बोवाळ परगट उच्चारया सदमंता देवाक सर्वदोतार बापा सगळ्यांनी विचार स्मराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या जो पवित्र रत्नवरीन गर्भेंत संभवलो अंकुर मरियेंत जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्वदोतार बापाच्या उजव्याक बसला पेंतांची आनी मेल्यांची मुसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मुक्तसाणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन भावन भयणीनो जेजू कसलो राय म्हणून ताणें आज आपणा विशांच परगट केलें त्या राय सुपाटलाव करूंक ताणें शिकयली ती कुर्साची वाट चलोवंक जायची कृपा सोम्या ताणून जाता मागून घेवया बापा तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मिकांक बवडतान तीर कर बालका जेजूचो स्पर्श आपोवन तो सदैवीक अनुभव बवडती लोकांक फावटोंक तुज्या आशिर्वादान तांकां भर मन मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय पुढाऱ्यातय तुज्या पुताक क्रिस्ताचो वजवाड परजलो आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थीपणान स्वधरण राष्ट्राची परगडते खातीर ओवरचें बरें मन तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान नजरेच्या बागेवंत कुटुंबान जल्मून हाडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केलाय हें सत आमी जाणा जावन आमची कुटुंबां बागेंतपणांचे आनी सुवार्ते उजवाडेचे परजळीक नेकेत्रान जायचें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त युवजनांक बरो पुढार विंचून हाडूंक करपा दे तांणी समेस्तांनी वायट संगतीचेर जैत व्हरून तुज्या पुताक साक्ष दिवंक
कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सुवार्ते मरिपात आमच्या कुटुंबाने आमच्या वाड्याने पिगरचेंत आणि समाजेंत शांती स्थापित करचे आतेरा जावन आमकां रिपीत कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक एवकरिसेच्या जेवणांत वांडेली जावच्या आम्ही क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान जियेवन सुवार्ता परगडची नेकेत्रान जावन आमच्या भावा भयणींतय जेजूक भेटोंक बाळूक जेजूक साक्षी दिशें कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे ऐक एक घडी बोल मौन राहूया आमच्या कासकी करचा पसत मागया प्रतिवन बापा ही आमची मागणी आणि किसायची मागणी आमच्या काळजाच्या गुण्यात आसा ती जणाय आमी मागल्या सकड आमकां फावो कर तुज्या पुतान दाखयल्ल्या त्या कुर्साच्या अशीर वाटेन सोलोंक आमकां शिकय हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हार्या काळी मोगाची बाळगा जेजू करया अर्पी सगळी जिणी आमची दुर्बळ कावणी राजानी दो आंकार मोरी उस्क्यारी बुडवे गायता तांची पोती वियोलानी वियाद्वारी अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची अर्पिया समर्पिया देणी जिणी आमची उभी राहूया भाऊनो भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हर गांव बलिदान सरपुतबेदार देव बापाक मानवल्लें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घेऊ सरपुतबेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटूंक भांगार दूंप आनी रक्त बोळ घेवन येवंक ना बगार गोवांचो उणो आनी दाकांचो वायन ह्या जण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी भवार्थान वळखता ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपुतबेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळेनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयले अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सगळ्या धळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी निरंतरी गायता
दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा गुण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय गुण सर्गी तुका जय जय गुण सर्गी तुका जय जय बापा करच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात हवट सुगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी उक्तपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार्मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुम्यान शिकयल्ल्या त्या कुर्साच्यो शिरवाटेन चलोवन जेजूचो पाटलाव कर आमी सांतीपण जोडूंक पावो आनी अशें हो आमचो उजवाड सगळ्या संवसाराक देख जावं म्हणून मागून जेजून शिकयल्लें तें आपुरबायच्या मागणें सांगता भक्तीपणान मागया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परास्तर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिडेंतली कधी दुखींतली आळसायेंतली बेजारायंतली कधी दुखींतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितान संतोष समाधान सवस काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे आनी बरोवशेन उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पात कल्ले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय सुम्या पुणच्यो पविसभेन चुवे दवरल्या खंड भवार्थाचेर बरोवशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एक वडान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशप्रमाणे पवित्रत्मेच्या सहकारान तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणा उर्वे संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्त उर्वी सगळे आमच्या पोटमणान दिसर आमच्या वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुज्यो सोशिली वेगळी चोरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका आपणाची अस्मिताय परगट केल्लो होस्तो जेजू आमचो सुमी आनी सुरवणदार ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळयेच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तान सुभागी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळून मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन Tún davanti ani hawn daso fando circondravo shikei maka Sotuce dejita tacetei tujitai subam forza diung setai Utrita sumia sinjatuka Masar suda postai maka Dusri kite sini makanaka sumya Tuzai maka Utrikta sumya sinjatuka Masar suda postai maka
दुसरे कितेंची नीड म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका उभी राहूया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या बावार्थान त्याच जेजूक उड्या वायनाच्या रुपान आमी वळखला. आमचे भितर घेवन ताका वेंगला आनी आमचींच काळजां ताका आमी भेटयल्यांत. तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमच्या भावार्थाची नदर ताचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणींक आमी दाखोव. शकी एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या परजळान सुखेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावो. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसात. आज नोवेनाचो 4थो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा वाडा सडा आनी संसार बरा. काजारी जोड्यां खातीर आनी काजारी जिविता खातीर मागचो आयचो दीस. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप ऑलविन सिक्वेरा. प्रस्तुत कोटेश्वर असल्या आमच्या कम्युनिटीचे ते सुपिरियर जावन सेवा ते दिवन आसात. आनी हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटोवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद केल्ल्या बाप ऑलविन तुमकां जेजू बाळकाचे विसणार आशिर्वाद आमी मागता. आनी जेजू बाळकाचो सांगात आनी ससाय तुमच्या सर्व याजाकी मिसावांत आमी मागता. देव बरें करूं फादर ऑलविन. सहा भेटवणी केल्या याजाक जावन आसात बाप जोसेफ डिसोसा. आज सांजेर दियेसीच्या मठार येवकरिस्ताचो पुरशांव आसा केला. ह्या निमती आज दनपरा उपरांत कसलींच मिसां आसची नात. सांजेर 4 वरांचे मलयाळम मीस तावन प्रारंभ करून इंग्लीश मीस 5 वरार, कोंकणी मीस 6 वरांचे आनी निमाणे मीस कन्नडा मीस दनपरा उपरांत आसची नात. फाल्यां परगांवांत आसल्या सर्व लोकां खातीर मागचो दीस. परगांवांत जायते आमचे भाव आनी भयणी आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर वावरून आसात तांच्या खातीर मागचो दीस. येवच्या हप्त्यांत ब्रेस्तार असो दीस. सर्व पिडेस्तां खातीर मागचो दीस. जर तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्तां आसा तर ब्रेस्तार दीस आमी तांच्या खातीर विशेष रितीन मागणें करतले. हांव कोणाक जर तर कुमसार जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशेल्यान स्टॉलाच्या फाटल्या कुशेल्यान एक आमी एक टेम्पररी अरेंजमेंट केला. थंयसर याजाक कुमसारीक बसून आसात. सांगात आस म्हज्या दाव्या कुशेन एक ल्हानशें आमी एक जेवणाचें साल तयार केलां. जेवण तयार केलां सर्वां खातीर. तुमी घराब्याच्या पयलें जेवण स्विकार करनस घराब्याचें. म्हज्या उजव्या कुशीन एक आमी ल्हानशें स्टॉल आसा. जर तर कोणाक मिसां दिवंक जाय तर वा फेस्ताक तयारी जावन कितेंच दिवंक जाय तर थंयसर तुमी दिवची. सांगात आसा आमच्या त्या स्टॉलांत कोणाक नामान बाळूक जेजूची वर्गणी भरूंक जाय ना कार्मेल बायबल डायरी घेवंक जाय तर तुमी आमच्या स्टॉलाक वचचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां. सर उबी रावया. सोमी तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव
बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमच्यावर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळका जेजूचे नवे मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सोम असो संतोष म्हणटा जेजू मनशांचो इस जावन शेलो सर्तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकान दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्रे म्हूण नांव व्हडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत सर मनशांक ताच्या गरजांनी तो पावता. रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड तुका आशिर्वाद दिता. सुमेच्या बसवणेचेर पातयेवन सर्वांची मागणी ताका भेटोवन दिवया. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा सर खाजरी जोड्यां पासून मागया. तांच्या जिवितान सोमी सदांच आसून तांचें जिवीत मुखार वचोंक तांकां सलीस जावं. एकामेका बोगसून एकामेका आदरसून सुदारसून एका पुरबायचें कुटांब बांदून हाडूंक तांकां सोमी आदार दिवूं दी म्हणून. आनी प्रत्येक जावन कश्ट केल्या एकामेका बोगसूंक असाध्य जाल्ल्या एकामेकाक डिवोर्स करूंक पयसा पयस वचोंक वेगळाचार मागून घेवंक कांय जाल्ल्या त्या सर्व कश्टांच्या जोड्यां पासून आमी मागया. तांकां सोमी उजवाड दिवूं दी. एकामेका बोगसून सांगाता येवंक तो आदार दिवूं दी आनी ताच्या कुटुंबाद्वारे सोम्याचो उजवाड सगळ्या मनशाक पावों दी म्हणून ह्या काजर जोड्यां पासून प्रत्येक जावन मागया. सांगात आमी म्हणया ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवीच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोल्लो आसता. पातळी उलो मारलेल्या सकाळांक तुवें आयक तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. सर आमच्यो मागणी सोम्याच्या मागण्या मुखान बापाक पेटोवन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता आनी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण देवाचो पूत मनीस जालो. 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 जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें म्हण महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. सांगात आमी मागया ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार पडून आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतलें मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वरून चाक सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमकां केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवया. प्रत्येक जावन एक बऱ्या कुटुंबाक सोम्यान आमकां फोव केल्याक बऱ्या आवय बापायक सोम्यान फोव केल्याक ह्या कुटुंबाद्वारे ताचो मोग आमकां कळीत केल्ल्याक येदोळ मुसळ ताणें ह्या कुटुंबाद्वारे आमकां सांबाळ चलयल्याक ताका काळजांत अर्घां दिवन म्हणया ये बोव दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळना. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मरीपा तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून सर क्रिस्तांवांच्या बाळपणाक मान दिवं दी. गणांतली दैवीक मजत जावन तुका सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावन तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वैत तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुखान दुखान पिडेन भलायकी
रावता विश्वासी सौम्या आमी रागाम सोबा शेवट पर्या लाले म्हाका भुरगी तुजी विश्वास पडात वाळो मोगाचीच घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुर्पेज मोगान आमकां वाडो कुर्पेज जीव समर्पण धैर्यान आमकां विश्वास पडात वाडो मोगाचीच घरांत आमच्या सोम्या वाडो कुर्पेज मोगान आमकां वाडो कुर्पेज जीव समर्पण धैर्यान आमकां मुखार पुता सोवे अवघड मरी आशीर्वाद आमकां बघून गुरुचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या स्थानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे